गोयात इंडिया आघाडी प्रत्यक्षात घडोवन आयला। लोकसभेचे उत्तर आणि दक्षिण हे दोनूय सीट काँग्रेसीक दिवपाची घोषणा आम आदमी पक्षाचो गोय अध्यक्ष अमित पालेकरान केला। काँग्रेसीचो गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकराच्या हाजेरेत ही घोषणा जाली। आप आता दक्षिण गोयात जाहीर केल्लो आपलो उमेदवार फाटी घेतले। इंडिया आघाडीची सीटा वाटपाच्या संदर्भात चर्चा चालू असताना आम आदमी पक्षान दक्षिण गोयात आपलो बाणावलेचो आमदार वेंद्री वेगसाक उमेदवार घोषित करत इंडिया आघाडीच्या बऱ्या खातीर हो उमेदवार दवरला अशें आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान सांगिल्ले। पूण कांय दीस कोफुसांव जाल्या उपरांत आपाचो आनी काँग्रेसीचे दोनूय अमित आयज एकठांय आयले। दक्षिणेंतल्यान माघार घेवन दोनूय सिटां दान करपाचे अमिताक आश्वासन दिले। हातात झाडू घेवन भ्रष्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर उडयतले अशें दोनूय अमिताचे मोटो। इंडिया ब्लॉक आणि इंडिया अलायन्स आणि आमचो भारत देश सर्वप्रथम, आमचे गोंय सर्वप्रथम आणि भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी हरोवपाचो आणि गोंयकारांक एकठांयवपाचो हो उद्देश समोर दवरून आज एक व्हडलो डिसिजन आमी घेतला। तो म्हणजे इंडिया ब्लॉका अंडर, इंडिया अलायन्सा अंडर गोंयची दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण, नॉर्थ अँड साउथ गोवा जे गोयचे लोकसभेचे सीट आसा ते दोनूय सीट आमी ठरयला की काँग्रेस पक्षाक दितले। काँग्रेस पक्ष अंडर इंडिया अलायन्स ही दोनूय सीट लढतले आणि आमी आणि काँग्रेस म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष एकत्रित राहून हे इलेक्शन फॉर ऑल पर्पसेस इंक्लुडिंग बूथ मॅनेजमेंट टू गेटिंग टू द पीपल विल बी डुईंग दिस टुगेदर। आणि आज खूप खोस बघता की this decision has been arrived at by considering the entire central leadership, the local leadership, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे हांगचे जे फुडारी, काँग्रेसची जी मिडलाईन आसा आणि आमचे जे लिडर्स आसात आणि एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला। आमी हे डिसिजन गुजरात, पंजाब, दिल्ली आणि आसाम आणि वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशी डिसिजनां घेतल्या जी एकठांय इलेक्शनां लढोवन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसा तांकां हरोवपाचो जो आमचो हेतू आसा तो लक्षांत दवरून हे डिसिजन घेतला। तेन्ना वी वॉन्टेड टू अनाउन्स दिस टुगेदर। लोकसभेक दोनूय सिटांक लढपाक काँग्रेस पक्षाक आदार करपाचें तांणी डिसिजन घेतला। त्याच बरोबर हांव जे बाकीचे जे पक्ष आसात जे ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरोधात जे लढतात, जांकां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकाराक घरात हाडपाक जाय, त्याही पक्षांक हांव आज तुमच्या मार्फत उलो मारता की आज खंय तरी इंडिया अलायन्स ब्लॉक ह्या देशान ह्या भाजप सरकाराक हरोवपाक मुखार सरल्यात। सो म्हाका दिसता इतर पक्ष जे ह्या बीजेपी पक्षा विरुद्ध उलयतात किंवा जे विरोधी तांकां हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, म्हाका दिसता तांणी एकत्र येवचे, हातभार लावचे आणि गोंयची जनता जी आज पीडित आसा ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचेर म्हाका दिसता तांणी हातभार लावून इट हॅज टू बी अ युनायटेड फायट। म्हाका दिसता सगळे जे विरोधी पक्ष जे आसात तांचो आवाज एक जावपाक जाय। झाडू घेवन भ्रष्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर उडयले। समीप नार्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।